नमस्कार. नमस्कार इष्टानो. कशा आसात तुम्ही? उमेद आसा परीक्षेची तयारी बरी चल्ली आसतली. हे परीक्षा पे चर्चाचे पयले व्हर्च्युअल एडिशन आसा. तुमकां खबर आसा फाटले एक वर्स आमी कोरोना मदीं जियेतात आनी ताका लागून दर एकल्याक नवें नवें इनोव्हेशन करचें पडटा. म्हाकाय तुमकां मेळपाची मोस सोडची पडटा आनी म्हाकाय एका नव्या फॉर्मेटांत तुमचे मदीं येवचें पडटा आनी तुमकां प्रत्यक्ष मेळप ना. तुमच्या तोंडावयली खोस पळोवंक मेळप ना. तुमची उर्बा आनी उत्साहाचो अणभव करूंक मेळप ना. हें म्हज्या स्वता खातीर एक खूब व्हडलें लुकसाण आसा. तरी परीक्षा तर आसाच आसा. तुमी आसात, हांव आसा, परीक्षा आसा. तर बरेंच आसा. आमी परीक्षा पे चर्चा कंटिन्यू करची आनी ह्या वर्साय ब्रेक घेवचे नात. आतां आमी आमच्या उलोवपाची साखळ सुरू करतात. एक गजाल हांव सुरवेकूच देशवासियांक सांगूंक सोदतां आनी गार्डियन्सांकूय सांगूंक सोदतां, टिचर्सांक सांगूंक सोदतां. ही परीक्षेचेर चर्चा आसा, पूण फक्त परीक्षेचीच चर्चा न्हय. खूब गजाली जावंक शकतात. एक लवपीक वातावरण तयार करूंक जाय. एक नवो आत्मविश्वास तयार करूंक जाय. आनी जशे आमी घरांत बसून गजाली करतात, आपणा भितर गजाली करतात, इश्टा वांगडा गजाली करतात, येयात आमी अशाच तरेन गजाली करुया. नमस्कार मानादीक प्रधानमंत्री सर. नमस्कार नमस्कार. म्हजें नांव एन पल्लवी. हांव 9वे येत्तेत शिकता. सर, आमकां असो अणभव येता पुराय वर्सभर अभ्यास बरे तरेन चलता, पूण जशी परीक्षा लागीं लागीं येता तेन्ना खूब तणावाची स्थिती तयार जाता. उपकार करून हाजे खातीर कसलोय उपाय सांगात. खूब धन्यवाद सर. धन्यवाद पल्लवी. म्हाका सांगलां हेच तरेचो आनिकूय एक प्रश्न आसा. सादर अभिनंदन आदरणीय प्रधानमंत्रीजी. म्हजें नांव अर्पण पांडे. हांव ग्लोबल इंडियन इंटरनॅशनल स्कूल क्वालालंपूर मलेशियांत 12वी इयत्तेचो विद्यार्थी आसा. हांव तुमचे लागीं म्हज्या फुडाराच्या सफळटाये खातीर एका प्रस्नाच्या जापेची अपेक्षा करतां आनी तुमी हातूंत म्हाका मार्गदर्शन करतले अशी आस्त बाळगितां. म्हजो प्रस्न म्हळ्यार परीक्षेच्या तयारीच्या काळांत आमच्या मनांत येवपी भंय आनी तणावा पासून आमी कशे वयर सरतले, कितें जातलें, बरे मार्क वा बरें कॉलेज मेळटलें काय ना. धन्यवाद. पल्लवी, अर्पण, पळयात, तुमी जेन्ना फियराची, भिरांतेची गजाल करतात न्ही, तेन्ना म्हाकाय भंय दिसता. अशी कसली गजाल आसा जिते खातीर भिवपाक जाय? तर पयलेच खेप एग्जाम दिवंक वतात काय कितें? पयलीं तुमी एग्जाम दिवंक ना? तुमकां खबर नाशिल्लें की मार्च म्हयन्यांत, एप्रील म्हयन्यांत एग्जाम येता? सगळें खबर आसा. पयलीं सावनूच खबर आसा. वर्सभर पयलीं खबर आसा. अचकीत तर येवना. आनी जर अचकीत येवना, मळब तर कोसळूंक ना. हाजो अर्थ असो जालो तुमकां भिरांत एग्जामीची ना. तुमकां भिरांत दुसऱ्या कसल्याची तरी आसा. आनी ती कितें? तुमचे भोंवतणी एक वातावरण तयार केलां. ही एग्जाम म्हळ्यारूच सगळें कितें. हीच जीण आसा. आनी हाचेच खातीर पुराय समाजीक वातावरण, केन्ना केन्ना शाळेचेंय वातावरण लेगीत, केन्ना केन्ना आवय बापूय लेगीत, केन्ना आपणाले सोयरे लेगीत एक अशें वातावरण तयार करतात, एक अशी चर्चा करतात की जशें तुमकां एक खूब व्हड घडणुकेंतल्यान वचचें पडटलें, खूब व्हडल्या संकश्टांतल्यान वचचें पडटलें. हांव तांकां सगळ्यांक सांगूंक सोदतलों. चड करून हांव पॅरंट्सांक सांगूंक सोदतां, तुमी हें कितें करून दवरलां? म्हाका दिसता ही सगळ्यांत व्हडली चूक आसा. आमी गरजे परस चड ओवर कॉन्शियस जातात. आमी इल्ले चडूच येवजूंक लागतात. आनी देखून म्हाका दिसता हें कितें निमाणें गंतव्य न्हय. हें जिवीत खूब व्हड आसा. खूब पेणी येतात. हें एक ल्हानशें पेणें आसा. आमी चेपण निर्माण करूंक फावना. मागीर ती टिचर आसूं, स्टुडंट आसूं, घरची आसूं, इश्ट मित्र आसूं. जर भायलें चेपण उणें जालें, सोंपलें, जाल्यार एग्जामीचें चेपण केन्नाच दिसचें ना. कॉन्फिडन्स फळटलें, फुलतलें, प्रेशर रिलीज जातलें, डिक्रीज जातलें. आनी भुरग्यांक घरांत सहजतायेन ताणमुक्त जिवंक जाय. ल्हानसान ल्हवपीक गजाली सदांच करतात, तश्योच करूंक जाय.
पळयात इश्टानू, पयलीं कितें जातालें, पयलीं आवय बापूय भुरग्यां वांगडा चड इनवॉल्व आसताले आनी सहज आसताले आनी जायत्या विशयांत इनवॉल्व आसताले. आयज जे इनवॉल्व आसतात ते चड करून करियर, एग्जाम, शिकप, सिलेबस. हांव फकत ताकाच इनवॉल्वमेंट मानिना आनी हाका लागून तांकां आपणाल्या भुरग्यांचें खरें सामर्थ्य खबर आसना. जर आवय बापूय चड इनवॉल्व आसात जाल्यार भुरग्यांची रूच, प्रकृती, प्रवृत्ती हें सगळें बरे तरेन समजतात आनी जी उणेपणां आसात ती उणेपणां समजून घेवन ती भरपाचो यत्न करतात आनी ताका लागून भुरग्यांचें कॉन्फिडन्स लेवल वाडटा. ताजी स्ट्रेंथ आवय बापायक खबर आसता, ताज्यो विकनेसीस आवय बापायक खबर आसतात आनी ताका लागून आवय बापायक कळटा की अशा वेळार विकनेसीस कुशीक दवरात, स्ट्रेंथाक जितलें बळ दिवंक शकतात दियात. पूण आयज कांय आवय बापूय इतले व्यस्त आसात तांकां भुरग्यां वांगडा रियल सेन्सांत इनवॉल्व जावंक वेळूच मेळना आनी हाचो परिणाम कितें जाता? आयज भुरग्यांच्या सामर्थ्याचो सोद लावंक एग्जामीच्या रिजल्टाचो शीट पळोवचो पडटा आनी हाका लागून भुरग्यांचें आकलन लेगीत भुरग्यांच्या रिजल्टा मेरेनूच मर्यादीत उरता. मार्क्सांच्या पेल्यान लेगीत भुरग्यांत जायत्यो अश्यो गजाली आसतात जांकां पालक मार्क लेगीत करूंक शकनात. वांगड्यानो, आमच्या हांगा एग्जामी खातीर एक उतर आसा, कसोटी म्हळ्यार स्वताक कसप. अशें न्हय एग्जाम ही निमाणी संद, जाल्यार एग्जाम ही एके तरेन लांब जीण जिवोवपा खातीर स्वताक कसाक लावपी एक भोव बरी संद, एक ऑपॉर्च्युनिटी आसा. समस्या तेन्ना जाता जेन्ना आमी एग्जामीकूच जशी जिविताच्या सपनांचो अंत मानतात, जिवीत मरणाचो प्रस्न करतात. खरें म्हळ्यार एग्जाम जिवीत घडोवपाची एक संद आसा, एक ऑपॉर्च्युनिटी आसा, एक सुसंधी आसा आनी तिका त्याच रुपान घेवंक जाय. खरें म्हळ्यार आमकां स्वताक कसोटीचेर कसपाच्यो संदी मेळत रावंक जाय. म्हणटकीच आमी अदीक बरें करूंक शकतले. आमी पळोवंक फावना. येयात इश्टानो, फुडल्या प्रस्ना कडेन वचुया. माननीय प्रधानमंत्री नमस्कार. म्हजें नांव पुन्यो सुनया. हांव इयत्ता 11वीची विद्यार्थिनी. म्हज्या विद्यालयाचें नांव विवेकानंद केंद्र विद्यालय, निर्जुली, जिल्लो पापुमपारे, राज्य अरुणाचल प्रदेश आसा. माननीय प्रधानमंत्री, कांय सब्जेक्ट्स, कांय चॅप्टर्स आसात जांचे विशीं हांव सहज ना. तांचो फाटलाव सोडोवपाचें हांव यत्नान आसा. हांवें कितलेय यत्न केल्यार लेगीत हांव तें शिकूंक शकना. एकादले ताकाच लागून म्हाका तांची भिरांत दिसता. सर, ही स्थिती कशी पयस करूं येता? धन्यवाद सर. हां, चलात. आमी आंध्र पासून आमी मलेशियाच्यान आमी अरुणाचल प्रदेश पावले आनी म्हाका सांगलां हेच तरेचे आनीक 1-2 प्रस्न आसात. माननीय प्रधानमंत्री नमस्कार. म्हजें नांव विनीता गर्ग आनी हांव SRDAV पब्लीक स्कुलांत 25 वर्सां काम करतां. म्हजो प्रस्न आसा तो म्हळ्यार कांय सब्जेक्ट्स अशे आसात जांची विद्यार्थ्यांक भिरांत दिसता. हाका लागून ती तांचे पासून स्वताक वाटावंक सोदतात. हाचे विशीं इतिहास वा गणित सारक्या विशयांचे शिक्षक बरे तरेन समजूंक शकतात. एक टिचर म्हणून ही स्थिती अदीक बरी करपा खातीर आमी कितें करूंक शकतात? एक मातसो वेगळो तरेचो विशय म्हजे मुखार आयला. हांव यत्न करतलों. विद्यार्थ्यांच्या मनाक स्पर्श करूंक शकन आनी टिचरांच्या गजालीचेर विचारपूर्वक कांय सुटावे काडूंक शकन. तुमी दोगांयनी कांय खाशेले सब्जेक्ट्स वा चॅप्टर्सांची गजाल केल्या. तुमी एकलीच नात जांकां हे स्थितीक तोंड दिवचें पडटा. खरेपणी संवसारांत एकूय मनीस असो मेळचो ना जाका ही गजाल लागून जायना. मानात, तुमचे लागीं खूब बरे अशे 5-6 शर्ट आसात, पूण तुमी पळयलां आसतलें 1 वा 2 शर्ट तुमकां इतले मानवतात की ते तुमी परते परते घालतात. हाचो अर्थ हो न्हय हे सगळे बाबत आसात, फिटींग सारकी ना अशें न्हय, पूण 2 इतले बरे दिसतात ते परते परते घालतात. कांय फावटी तर आवय बापूय लेगीत ह्या गजालींचेर राग काडटात. कितले फावट ते घालतात? आतांच 2 दिसां पयलींच तर घाल्लो. पसंत नापसंत हो मनशाचो स्वभाव.
आनी केन्ना केन्ना पसंती वांगडा ओडूय जाता. आनी हातूंत भिरांतेची दुबावाची कसली गजाल आसा जाका लागून आमी भिवंक जाय? खरें म्हळ्यार जाता कितें, जेन्ना तुमकां कांय वस्तू अदीक बऱ्यो दिसतात तेन्ना तांचे वांगडा तुमी खूब कम्फर्टेबल जातात, सहज जातात. पूण ज्या वस्तू विशीं तुमी सहज जायनात तांच्या ताणांत तुमची 80% एनर्जी तुमी तातूंत घालतात. आनी देखून विद्यार्थ्यांक हांव हेंच सांगन की तुमी तुमची एनर्जी इक्वली डिस्ट्रिब्यूट करूंक जाय. सगळ्या विशयांत बराबर बराबर. तुमचे लागीं अभ्यासाक 2 वरां आसात जाल्यार त्या वेळांत दर विशयाचो समान तरेन अभ्यास करात. तुमचो वेळ इक्वली डिस्ट्रिब्यूट करात. वांगड्यानो, तुमी पळयलां आसतलें टिचर्स आवय बापूय आमकां शिकयतात जें सरळ आसा तें पयलीं करात हें सादारणपणान सांगतात. आनी एग्जामीत तर खाशेलेपणान सांगतात जें सरळ आसा तें पयलीं करात. जेन्ना टायम उरतलो तेन्ना जें कठीण ताका हात घालात. पूण अभ्यासा विशीं म्हाका दिसता ह्या सल्ल्याची गरज ना आनी उपेगूय ना. हांव मातसो ही गजाल वेगळे तरेन पळयतां. हांव म्हणटां, जेन्ना अभ्यासाची गजाल जाता तेन्ना कठीण आसा तें पयलीं घेयात. तुमचें मायंड फ्रेश आसा, तुमी स्वता फ्रेश आसता, ताका एटेंड करपाचो यत्न करात. जेन्ना कठीण एटेंड करतले तेन्ना सरळ तर आनिकूय सोंपें जातलें. हांव म्हजो अणभव सांगतां. जेन्ना हांव मुख्यमंत्री आशिल्लो, जेन्ना प्रधानमंत्री जालो तेन्ना म्हाका जाय तें कितें वाचचें पडटा, खूब कितें शिकचें पडटा, खूब जाणां कडल्यान शिकचें पडटा, गजाली समजुच्यो पडटा. तर हांव कितें करतालो, ज्यो कठीण गजाली आसात जांचे निर्णय मातशे गंभीर आसतात, हांव म्हाजी सकाळ सुरू करता ती कठीण गजाली पासून सुरू करप पसंत करता. कठीणांत कठीण गजाली म्हजे ऑफिसर म्हज्या मुखार घेवन येतात. तांकां खबर आसा तो म्हजो एक वेगळो मूड आसता. हांव गजाली सामक्यो बेगीन समजून घेतां. निर्णय करपाचे दिकेन हांव फुडें सरतां. हांवें म्हजो एक नेम केला, यत्न केला. आनी ज्यो सोंप्यो गजाली आसात, दिसभराच्या थकावटी उपरांत रातचो खूब वेळ जाता तेन्ना चला, जांकां हांवें चड तकली वापरपाची गरज ना, तातूंत चूक जावपाचें कारण ना, त्यो गजाली मागीर हांव राती वेळान ओडून घेतां. पूण सकाळीं जेन्ना उठ्ठा तेन्ना परतून कठिणा लागींच तोंड दिवंक भायर सरता. इश्टानू, आनीक एक गजाल आमी स्वताच शिकूंक जाय. तुमी पळयात, जे लोक जिवितांत खूब यशस्वी आसात ते दर एका विशयांत पारंगत नासतात, पूण खंयच्याय एका विशयाचेर, खंयच्याय एका सब्जेक्टाचेर तांची पकड जबर आसता. आतां जश्यो लता दिदी आसात, लता मंगेशकरांचें पुराय संवसारांत नांव आसा, हिंदुस्तानाचे दर एके जिबेर नांव आसा. पूण कोणेंय वचून तांकां सांगलें आयज आमच्या क्लासींत येयात आनी जिओग्राफी शिकयात, जावं येता, त्यो शिकोवंकूय शकच्यो नात, वा शिकोवंकूय शकतल्यो, म्हाका खबर ना त्यो शिकोवंक शकतल्यो वा शकच्यो नात. पूण लताजींचें खाशेलपण जिओग्राफींत एकादलें नासूतय बी, पूण संगिताच्या संवसारांत तांणी जें केलां, एका विशयाचेर तांणी जे तरेन आपणालें जिवीत खपयलां, आयज त्यो दर एकल्या खातीर प्रेरणेचें कारण जाल्यात. आनी देखून तुमकां कांय सब्जेक्ट्स कठीण लागता आसतय, हें कितें तुमच्या जिवितांत उणेंपण न्हय. तुमी हाजेर लक्ष दवरात. ह्या कठीण दिसपी सब्जेक्टां पासून स्वताक पयस करिनाकात, तांचे पासून पळूं नाकात. थंयच टिचर्सां खातीर म्हजो सल्लो हो, तो म्हळ्यार विद्यार्थ्यां कडल्यान तांकां टायम मॅनेजमेंटा संबंदान, तांच्या तरातरांच्या संबंदान सिलेबसाच्या भायर वचून लेगीत तेन्नाय तांचे लागीं गजाली करच्यो, तांचे लागीं चर्चा करची, तांकां गायड करचें. विद्यार्थ्यांक आडावपा बदला तांकां गायड करचें. आडावप, थांबोवप, ताजो प्रभाव मनाचेर आनीक चड पसरता. पूण प्रोत्साहीत केल्ल्यान तो कॉन्सन्ट्रेटेड ताकदीच्या रुपांत कन्वर्ट जाता. कांय गजाली क्लासींत भौशीक तरेन मुजरत सांगच्यो म्हणटकीच सगल्यांचें प्रबोधन जातलें. पूण कांय गजाली अश्यो आसतात जेन्ना खंयच्याय एका भुरग्याक आपोवन
चलता चलतना मातसो तकलेर हात दवरून खूब मोगान तांकां सांगप, पळय पुता, पळय भावा, तूं इतलें बरें करता, मातशें हेंवूय पळय, मातशें हेंवूय कर. पळयात, तुमचे मदीं भोव व्हड ताकद आसा. तुमी पळयात, ती खूब कामां येतली, खूब कामां येतली. एक काम करात, तुमच्या जिवितांत अश्यो खंयच्यो गजाली आशिल्ल्यो ज्यो केन्नाय तुमकां खूब कठीण दिसताल्यो आनी आयज तुमी त्यो व्हड सहजतायेन करूंक शकतात. अशा कांय कामांची लिस्ट तयार करात. जशें सायकल चलोवप केन्ना तुमकां कठीण दिसलां आसतलें, पूण आतां तेंच काम तुमी खूब सहजतायेन करतात आसतले. केन्ना पेंवपाची गजाल आयल्यार तुमकां खूब भिरांत दिसली आसतली, देंवूंक लेगीत भंय दिसलो आसतलो, पूण आयज तुमी बरे तरेन पेंवपाक शिकल्या आसतलीं. जें कठीण आशिल्लें तें कन्वर्ट केलें. तुमच्या जिवितांत अश्यो शेकड्यांनी वस्ती आसतल्यो. जर तुमी त्यो याद करून जर एका कागदार बरयल्यो जाल्यार केन्ना तुमकां कोणाकूय म्हाका लेगीत कठीण प्रस्न विचारचो पडचो ना. कारण केन्नाच कसलीच वस्त तुमकां कठीण दिसची ना. म्हजेर भरोसो दवरात इश्टानो, एक फावट करून पळयात. मानादीक प्रधानमंत्रीजी, वणक्कम. वणक्कम वणक्कम. हांव नील अनंत. हांव 12वेंत श्री अब्राहम लिंगडम विवेकानंद केंद्र विद्यालय कन्याकुमारी हातून शिकतां. मोगाळ सर, ह्या महामारीचे परिस्थितींत, ऑनलायन परिस्थितींत आमकां सगळ्यांक सदचे परस चड मेकळो वेळ मेळटा. आमी आमच्या रिकामे वेळेचो बऱ्यांत बरो उपेग कसो करचो तें म्हाका जाणून घेवंक जाय. ही संद म्हाका दिल्ले खातीर प्रधानमंत्र्याक म्हजे दिनवास. वणक्कम. मम्मी पप्पाक तुका परिक्षेच्या वेळार रिकामो वेळ मेळटा म्हणपाचें कळटलें न्हय? तेन्ना पळय कितें जाता तें. जावं, म्हाका हो प्रस्न खूब बरो लागलो. तूं एग्जामीच्या वेळार लेगीत रिकाम्या वेळाचेर लक्ष दिता, रिकाम्या वेळाचेर चर्चा करता. पळयात इश्टानो, रिकामो वेळ, ताका रिकामो समजूं नाकात. तो भाणार आसा, भाणार. रिकामो वेळ हें एक सौभाग्य. रिकामो वेळ ही एक संद. तुमचे दिनचर्येंत रिकाम्या वेळाचे खीण आसूंकूच जाय, नाजाल्यार जीण एक रोबोट कशी जाता. खरें म्हळ्यार रिकामो वेळ 2 तरेचे आसूं येतात. एक जो तुमकां सकाळच्यानूच खबर आसता. आयज तुमी 3 ते 4 मेरेन फ्री आसात, वा येवपी आयतार तुमी अर्दो दीस फ्री आसात, वा 4 तारखेर सुटी आसा, दनपार मेरेन तुमचे लागीं कसलेंच काम ना, तुमकां खबर आसा. पूण दुसरो, जे विशीं तुमकां लास्ट मोमेंटाक कळटा. जर तुमकां पयलींच्यानूच खबर आसा म्हजे लागीं रिकामो वेळ आसा, जाल्यार तुमी तुमच्या पेरंट्साक वा तुमच्या भावा भयणींक सांगूंक शकतात, हांव तुमकां हेल्प करतलो. तुमकां कितें काम आसा, तुमी कितें करतात, हांव तुमकां कितें हेल्प करूंक शकता. दुसरें, तुमी येवजितात अश्यो कसल्यो गजाली आसात ज्यो तुमकां खोस दितात. मातसो जडेलें उतर आसा. स्वांत सुखाय. जातूंतल्यान तुमकां सूख मेळटा, तुमकां आनंद मेळटा, तुमची मनरिजवण जाता. तुमी अशें कितेंय करूंक शकतात. आतां तुमी म्हाका प्रस्न विचारला तर हांवूय येवजितां. हांव कितें करप पसंत करतां? हांवें म्हजे दिनचर्येंत ऑब्जर्व केलां, जर म्हाका थोडो लेगीत रिकामो वेळ मेळटा आनी जर झोपाळो आसा तर म्हाका दिसता काय खीण हांवें झोपाळ्यार बसचें. खूब थकला आनी 5 मिनटांचो लेगीत वेळ मेळ्ळो वा मागीर कसलेंय काम लेगीत करता जाल्यार म्हज्या रिकाम्या वेळाक झोपाळ्याचेर बसून, खबर ना कितें कारण आसा, पूण म्हजें मन प्रफुल्लीत जाता. जेन्ना तुमी रिकाम्या वेळांत अर्न करतात तेन्ना तुमकां ताची सगळ्यांत चड व्हॅल्यू कळटा. देखून तुमचें लायफ अशें आसूंक जाय, जर तुमी रिकाम्या वेळांत अर्न केलें जाल्यार तुमकां खूब आनंद दितलो. हांगा हाजेरूय लक्ष दवरपाची गरज आसा, आनी ती म्हळ्यार रिकाम्या वेळांक खंयच्या गजाली पासून वाचूंक जाय, नाजाल्यार त्योच गजाली सगल्यो वेळ खातल्यो. कळचें लेगीत ना. आनी निमाणें रिफ्रेश, रिलॅक्स जावपा बदला तुमी तंग जातले, थकिल्ले वरी दिसतले. आनीक एक म्हाका दिसता, रिकाम्या वेळांत क्युरियोसिटी, जिज्ञासा वाडोवपाच्यो आनीक अश्यो कसल्यो गजाली आसात ज्यो आमी करूंक शकतात, ज्यो एकादल्यो खूब प्रोडक्टीव जातल्यो. तुमची आवय वा बापूय जर जेवण तयार करता तें ऑब्जर्व करात. नवे नवे गजालींत भितर वचपाचें,
कितें नवें जाणा जावपाचें हाजो इम्पॅक्ट एकादलो थेट दिसचो ना, पूण जिणेंत ताचो खूब खोल प्रभाव पडटा. फ्री टायमाचो आनीक एक बेस्ट यूज जावं येता तो म्हळ्यार तुमी कांय अशा कामां कडेन स्वताक जोडात जातूंत स्वताक एक्सप्रेस करूंक शकतले, तुमची युनिकनेस भायर हाडूंक शकतले, जातूंत तुमी तुमचे इंडिव्हिज्युअलिटी लागीं जोडूंक शकतले. अशें करपाच्यो खूब तरा आसात आनी तुमकांय अश्यो जायत्यो तरा खबर आसात. स्पोर्ट्स आसा, म्युझीक आसा, रायटींग आसा, पेंटींग आसा, स्टोरी रायटींग आसा. तुमी खूब कितें करूंक शकतात. तुमचे थॉट्स, इमोशन्स एक्सप्रेस करपाचे एक क्रिएटीव तरा दियात, संद दियात. नॉलेजाचो आवाठ जायते फावटी तितलेच मेरेन मर्यादीत आसता जो तुमकां उपलब्ध आसा, जो तुमचे भोंवतणी आसा. पूण क्रिएटिविटीचो आवाठ तुमकां नॉलेजाच्याय खूब पयस मेरेन व्हरता, खूब विस्ताराच्या तकट्यार व्हरता. क्रिएटिविटी तुमकां त्या क्षेत्रा मेरेन व्हरूंक शकता जंय पयलीं केन्नाच कोणूच पावूं ना, जो नवो आसा. आमचे कडेन म्हणटात जंय पावना रवी थंय पावलो कवी. ही क्रिएटिविटीचीच तर गजाल आसा. नमस्ते माननीय प्रधानमंत्री सर, हांव अक्षय केकाटपुरे बेंगलोरच्यान. म्हजो प्रस्न तुमकां असो आसा, भुरग्यांक गूड व्हॅल्यूज शिकोवपाची सगळ्यांत बरी तरा खंयची? धन्यवाद. म्हाका एक प्रस्न जो आयला तो नमो एपाचेर आयला. ताजे व्हिज्युअल म्हजे लागीं ना, पूण म्हाका तो प्रस्न बरो दिसलो देखून म्हाका दिसता हांवें तो मुजरत तुमचे लागीं शेअर करचो. पटनाच्यान प्रस्न आसा. प्रवीण कुमारान विचारला. सर, आयज आवय बापायक भुरग्यांक व्हड करप मातशें कठीण जालां. कारण म्हळ्यार आयचो काळ आनी आयची भुरगीं. अशा वेळार आमच्या भुरग्यांचो वेव्हार, संवयो आनी चरित्र बरें जावचें हें आमी कशें निश्चित करचें? प्रवीण कुमार, एक जागरूक बापूय म्हणून एकादलो म्हाका हो प्रस्न विचारतात. बरोच कठीण प्रस्न आसा म्हजे खातीर. हांव म्हणन पयलीं तर तुमी स्वता चिंतन करचें, आत्मचिंतन करचें. अशें ना न्हय, जिवीत जिवोवपाची जी तरा तुमी वेंचल्या तशीच जीण तुमच्या भुरग्यांनी जिवोवची अशें तुमकां दिसता. आनी तातूंत मात लेगीत बदल आयल्यार तुमकां दिसता पतन जाता, व्हॅल्युजांचो ऱ्हास जाता. म्हाका सारको उगडास आसा. एक फावट हांव स्टार्टअपा लागीं संबंदीत तरणाट्यां कडेन हांवें एक कार्यावळ केल्ली. तर बंगालाची एक धूव जिणें स्टार्टअप सुरू केलां, आपणालो पुराय करियर सोडून. तर तिणें आपणालो अणभव सांगलो. ताची म्हाका सदांच याद येता. ते धुवेन सांगिल्लें, हांवें म्हजी नोकरी सोडली, करियर सोडलो आनी स्टार्टअप सुरू केलो. आनी म्हज्या आवयक जेन्ना कळ्ळें तेन्ना म्हज्या आवयन रोखडेंच म्हळें, सर्वनाश. म्हळ्यार आवयक इतलो धक्को बसलो. पूण उपरांत ती धूव स्टार्टअपांत खूब यशस्वी जाली. तुमी येवजूंक जाय. तुमी तुमच्या भावविश्वांत तुमच्या भुरग्यांक जखडून दवरपाचो बी यत्न करिनात मूं? आनी देखून तुमचें कुटुंब, तुमच्यो परंपरा तातूंत मुळाव्या मुल्यांचेर कसो भर दिवचो आमी आयडेंटिफाय करूंक जाय. जशें आमच्या हांगा म्हणटात, जनसेवा हीच प्रभुसेवा. हें आमच्या शास्त्रांनी मूळ रुपांत आसा. पूण तुमच्या घरांत पुजा पाठ खूब जाता, तुमी खूब धर्मीक म्हणपाचें संवसाराक दिसता, रिच्युअल्सांनी भरिल्ली जीण आसा, पूण तुमी जनसेवेंत खंयच दिश्टी पडनात. आतां जेन्ना तुमचीं भुरगीं हो विरोधाभास पळयतात तर तांच्या मनांत कॉन्फ्लिक्ट सुरू जाता, प्रस्न उबे रावतात. आनी प्रस्न पडप स्वाभाविकूच आसा. तेच तरेन आमचीं मुल्यां आसात. सगळ्या जिवांनी परमात्म्याचो राबितो आसता. तेच तरेन आमच्या सगळे मानतात आनी आमकां हें शिकयलां. आमच्या जिवितांत मुल्याच्या रुपांत प्रस्थापीत जालां आनी आमची विचारसरणी आसा. दर एका जिवांत परमात्म्याचो राबितो आसा. पूण तुमी तुमच्या घरांत जें काम करपाक येतात, सान्न मारूंक येतात, लिफ्ट चलोवंक येतात, तुमकां शाळेंत सोडपी रिक्षा ड्रायव्हर आसा, केन्ना तुमी तांच्या सुखदुख्खांची चिंता आनी चर्चा केल्यात? केन्ना तुमी विचारलां तांच्या घराब्यांत कोणाक कोरोना बी जावंक ना मूं? तुमच्या घरांतलीं सगळीं सुखी आसात मूं? तुमी ज्या गांवांतल्यान आयल्यात त्या गांवांत सगळें सारकें आसा न्हय? केन्ना तुमी विचारलां? जर तुमी अशें करतात
जाल्यार तुमी तुमच्या भुरग्यांक मूल्यां शिकोवची पडची नात. हांव तुमचेर प्रस्न उबे करिना, एक सामान्य वेव्हाराची गजाल करता. कांय लोक खऱ्यानेच अशें करिनात. भुरग्याचो बर्थडे जाता, खूब तयारी जाता. कितले लोक आपणाल्या घरांत काम करतल्यांक सांगतात, जें काम आसा तें 5 वरां मेरेन पुराय करात. 6 वरांचेर जेन्ना पावणे येवंक सुरवात जातली, तेन्ना तुमी आमच्या पावण्यांच्या रुपांत बरे कपडे घालून कुटुंबांतल्या सगल्यांक घेवन येयात. तुमी पळयात, तुमी तांकां कितें सांगतात तें. आयज घरांत खूब पावणे येवपाचे आसात, चड वेळ रावचें पडटलें. तुमी अशें सांगपा बदला कितें सांगतात? पळय, फाल्यां खूब पावणे येवपाचे आसात, खूब काम आसा, घरा सांगून यो, वेळान येतलो, वेळान येतली म्हणून. म्हळ्यार तुमचें भुरगें हें पळयता. इतलो व्हड उत्सव आसा घरांत, पूण जे आमचे खातीर दीस रात कश्ट करतात, तांचो हातूंत वांटो ना. आनी तेन्नाच त्या भुरग्याच्या मनांत टक्कर सुरू जाता. हांव तुमकां आनीक एक उदाहरण दितां. आमी म्हणटात पूत धूव एक समान. हें मूल्य आमचे कडेन देवरुपाची जी कल्पना केल्या तातूंत बायल देवतेचें तितलेंच म्हत्व आसा. पूण आमच्या घराच्या वातावरणांत पूत आनी धूव हांचे मदीं जाणटा अजाणटा जो ट्रिटमेंट करतात तातूंत असमानताय आसता. ताजे उपरांत जेन्ना तोच पूत समाज जिणेंत वता तर ताचे वरवीं अस्तुरे समानतायेंत कितें ना जाल्यार कितें उणेपणाची शक्यताय तयार जाता. हें सारकें, घराब्यांत संस्कार बरे आसतात, तरी वायटांचो शेक आसचो ना. पूण 19-20 हो फरक आसता. पुताच्या वेव्हारांत कितेंय तरी उणेपण उरता. देखून आमी जें आमचें भावविश्व तयार केलां तें जेन्ना वेव्हाराचे कसवटणेर खरें जायना तेन्ना भुरग्यांच्या मनांत द्वंद्व सुरू जाता. देखून मुल्यां केन्नाच थापपाचो यत्न करचो न्हय. मुल्यां जियेवन प्रेरणा दिवपाचो यत्न करचो. निमाणें, भुरगीं खूब स्मार्ट आसतात. जें तुमी सांगतात तें ती करतलीं वा करची नात हें सांगप कठीण. पूण हे गजालेची पुराय शक्यताय आसा, तें म्हळ्यार जें तुमी करतात तें तो खूब बारीकसाणेन पळयता आनी तेंच करूंक प्रवृत्त जाता. आनी जेन्ना तुमी ह्या मुल्यां वांगडा आमचो इतिहास, आमचें पुराण, आमच्या पुर्वजांच्यो ल्हानसान गजालींक सहजतायेन जोडटले तेन्ना भुरगींय प्रेरीत जातलीं. आचरण वेव्हारांत येवंक सोंपें जातलें. नमस्कार सर, हांव प्रतिभा गुप्ता, कुंदन विद्या मंदिर, लुधियानाच्यान. सर, म्हजो तुमकां प्रस्न आसा तो म्हळ्यार आमकां सदांच काम करून घेवंक भुरग्यांच्या फाटल्यान धांवचें पडटा. आमी तांकां सेल्फ मोटिवेटेड कशें करूंक शकतात म्हणटकीच ती आपणालें काम स्वता करतली. धन्यवाद. वायट दिसून घेवं नाकात, म्हजें ह्या विशयाचेर मातशें वेगळें मत आसा. म्हाका दिसता भुरग्यांच्या फाटल्यान हे खातीर धांवचें पडटा कारण तांचो वेग आमचे परस चड आसा. ही गजाल सारकी. भुरग्यांक शिकोवपाची, सांगपाची, संस्कार दिवपाची जापसालदारकी कुटुंबांत सगल्यांची आसा. पूण कांय फावटी पिरायेन व्हड आसून लेगीत आमी मातशें मुल्यांकन करूंक जाय. आमी एक सांचो तयार करतात आनी तातूंत भुरग्यांक घालपाचो यत्न करतात. आनी समस्या हांगाच्यानूच सुरू जाता. आमी ताका सोशल स्टेटसाचे सिंबल करतात. जायते फावटी आवय बापूय आपणाल्या मनांत एक मोख तयार करतात, कांय पॅरामिटर तयार करतात आनी कांय सपनाय पळयतात. आनी मागीर आपणालीं सपनां आनी मोख पुराय करपाचें वजें भुरग्यांचेर घालतात. आमी आमच्या मोखी खातीर भुरग्यांक जाणता अजाणटा, माफ करात, म्हजीं उतरां मातशीं कठोर दिसतलीं, जाणटा अजाणटा आमी आमच्या भुरग्यांक इन्स्ट्रुमेंट मानूंक लागल्यात. आनी जेन्ना भुरग्यांक ते देखून ओडूंक अपेशी जातात तेन्ना म्हणूंक लागतात भुरग्यांत मोटिवेशन आनी इन्स्पिरेशनाचो उणाव आसा. कोणाकूय मोटिवेट करपाचो पयलो पार्ट आसा ट्रेनिंग, प्रॉपर ट्रेनिंग. एक फावट भुरग्याचें मन ट्रेन जातलें तेन्ना ताचे उपरांत मोटिवेशनाचो वेळ सुरू जातलो. ट्रेनिंगांची जायतीं माध्यमां, जायत्यो तरा आसूं येतात. बरें पुस्तक, बरो सिनेमा, बऱ्यो काणयो, बऱ्यो कविता, बऱ्यो म्हणी वा बरे अणभव, हें सगळें एके तरेन ट्रेनिंगाचेच टूल्स आसात. जशें तुमकां दिसता तुमच्या भुरग्यान सकाळीं उठून अभ्यास करचो, तुमी ताका सांगतात, उलयतातूय बी, तापयतातूय बी, पूण तुमकां यश मेळना. पूण तुमच्या घरांत केन्नाय
अशा पुस्तकाची चर्चा जाता जातूंत इनडायरेक्टली सकाळीं उठपाच्या फायद्याची चर्चा जाता. आमचे कडेन अध्यात्मी लोक ब्राह्म मुहूर्ताचेरूच तांच्या दिसाची सुरवात जाता आनी त्याच नॉर्म्सांक ते पाळो दिता. तर दुसरी आनी हालींसराक 5 AM क्लबाची चर्चा जाता. कितें तुमी अशा खंयच्याय पुस्तकाची घरात चर्चा केल्या वा असली कसलीय मुवी वा डॉक्युमेंटरी पळयल्या जातूंत हे विशीं विज्ञानीक तरेन तर्कसंगत रितीन इमोशन्सा वांगडा ह्यो गजाली सांगल्यात? एक फावट करून पळयात. सकाळीं उठपा खातीर भुरग्यांचें ट्रेनिंग आपसुकूच जातलें. एक फावट मन ट्रेन जालें सकाळीं उठपाचो फायदो कितें हें भुरगीं मनांत समजतलीं. मागीर तो स्वताच मोटिवेट जावंक लागतलो. हेंच तर एनवायरमेंट क्रिएशन आसता, जाची घरांत सगळ्यांत चड गरज आसा. तुमी भुरग्याच्या भुरगेपणाचो तो काळ याद करात. जेन्ना तुमी ताका धरताले, समजात तुमच्या बॉल्सांत पेन आसा वा तुमी वक्ल लायलां, भुरगें तें ओडटा वक्ल काडटा, तेन्ना तुमी कितें करताले? तुमी भुरग्या कडल्यान वक्ल काडून घेवपाचो यत्न केल्यार ते रडटाले, पेन परत घेवपाचो यत्न केल्यार ते रडटाले. तेन्ना समजूतदार आवय बापूय कितें करताले? एक व्हड बॉल ताजे मुखार दवरताले. भुरगे कितें करताले? वक्ल सोडटाले, पेन सोडटाले आनी बॉल खेळूंक घेताले. ते रडनाशिल्ले आनी सोंपेपणी तुमी सोल्युशन काडटाले. तुमी ताचें मायंड डायवर्ट करून ताका चड पसंतीच्यो हेर पॉझिटिव्ह वस्तू दिवन मोटिवेट करताले. हें जें काम तुमी पयलीं केलां जेन्ना भुरगे सामके ल्हान आशिल्ले, तेंच काम तुमी आतांय करूंक शकतात. तुमी आयकलां आसतलें, एका दिव्यान दुसरो पेट्टा. तुमचे भुरगे पर उजवाडीत आसूंक फावना, तुमचे भुरगे आप उजवाडीत आसूंक जाय. भुरग्यां मदीं जो उजवाड तुमी पळोवंक सोदतात, तो उजवाड तांच्या भितरल्यान परजळीत जावंक जाय. आनी तो तुमच्या जागृत सक्रीय यत्नांनी शक्य आसा. तुमी तुमच्या एक्शनांत बदल दाखयलो जाल्यार भुरगीं भोव बारीकसाणेन ऑब्जर्व करतलीं. हांगा आनीक एके गजाली लागीं तुमचें लक्ष ओडूंक सोदता. भुरग्यांक केन्नाच भंय निर्माण करून हें केल्यार तें जातलें, अशें जाल्यार अशें जातलें, उपकार करून अशे यत्न करूं नाकात. एके तरेन ही तरा खूब सोंपी दिसता, पूण ताणें एके तरेन नेगेटीव मोटिवेशनाची शक्यताय वाडटा. जसो तुमी उबो केल्लो हावको सोंपता, भुरग्याचें मोटिवेशनूय सोंपता आनी हे खातीर पॉझिटिव्ह मोटिवेशना वांगडाच परते परते पॉझिटिव्ह रिएनफोर्समेंटाचेर भर दीत रावंक जाय. मोटिवेशनाचो जो मंत्र भुरग्यां खातीर आसा, एके तरेन तो आमच्या सगळ्यां खातीरूय आसा, मनीस जाती खातीर आसा. नमस्ते प्रायम मिनिस्टर सर. नमस्ते. म्हजें नांव तनय. हांव सामिया इंडियन मॉडेल स्कूल कुवेटचो विद्यार्थी. सर, म्हाका एक प्रस्न विचारूंक जाय. जिविताच्या झुजा खातीर आमी स्वताक कशें तयार करप? थँक्यू सर. नमो ॲपाचेर मसुरी उत्तराखंडचे श्री असरफ खान बरयतात. सर, आमी जेन्ना आमचे व्हडले कजन्स वा इश्टा लागीं उलयतात तेन्ना ते सांगतात, आतां शाळेंत तुमी जिवीत पळयलां तरी खंय? जिविताची खरी कसोटी तर शाळे भायर सरतकीच जातली. म्हजो प्रस्न आसा तो म्हळ्यार, आयज आमी स्वताक फाल्यांच्या आव्हानां खातीर कशें तयार करचें? तनय, तूं कुवेतच्यान म्हजे लागीं उलयता, पूण तनय, केन्ना कोणेंय ही गजाल मार्क केल्या? तुजो जो आवाज आसा तो गॉड गिफ्टेड आसा. केन्नाय तुज्या आवय बापायन, केन्नाय तुज्या इश्टांनी, केन्नाय तुज्या टिचर्सांनी हें म्हणा? केन्नाय तुजें लक्ष गेलां? आयज तुजो आवाज आयकल्या उपरांत जावं रेकॉर्डेड आसा, पूण हांव नक्की मानतां तुका एक खाशेले तरेचो आवाज देवान दिला. केन्नाय ताजेर लक्ष दी. हें तुजें खूब व्हड दायज जावंक शकता. जावं, हांव तनयाला गजाली कडेन वतां. पूण तुवें जो प्रस्न विचारला, पयली गजाल म्हळ्यार जे लोक तुका सांगतात तांची सांगपाची तरा अशी आसता, म्हळ्यार ते तुका सल्लो दितात, पूण मना भितरलें सत्य पळयलें जाल्यार ते स्वताक हिरो करपाचो यत्न करतात वा ते स्वताचें अपेस हे खातीर व्हड करून दाखयतात. म्हणटकीच तांकां एक एस्केप रूट मेळूंक शकतली आनी हे खातीर तो दाखयता ताजे मुखार व्हड व्हड आव्हानां आसात. ह्या विशयाचेर म्हजो सादो सरळ मंत्र आसा,
एका कानान आयक आनी दुसऱ्या कानान सोडून दी. हय, हो प्रस्न सामको स्वाभावीक. 10वी वा 12वी उपरांत कितें हो दर एका भुरग्याच्या मनांत आसात आनी तो न्हयकारूंकय शकना वा हेर कोणूय तो न्हयकारूंक शकना. खूब जाणां खातीर हो प्रस्न चिंता आनी निराशा पातळावपी जावं येता. दुर्भाग्यान आयच्या झगमगाटान भरिल्ल्या युगांत सेलेब्रिटीच्या कल्चराक लागून आनी ताचो प्रभाव आशिल्ल्यान विद्यार्थी जिणेंत एक समज जाला जो टीव्हीचेर येता, जाची दिसाळ्यांनी चर्चा जाता. तशें कितेंय जावंक जाय, तशें कितेंय करूंक जाय ही वायट गजाल न्ही, पूण जिणेचें सत्य हाचे पासून खूब पयस आसा. हे जे प्रसार माध्यमांनी 1000-2000 लोक आमच्या मुखार येतात, संवसार इतलो ल्हान न्हय. इतली व्हडली संवसारीक वेवस्था, इतलो व्हड मनीस इतिहास, इतल्या नेटान जावपी परिवर्तन जाय त्यो संदी घेवन येता. जिविताचें सत्य म्हळ्यार जितले लोक आसात तितल्योच विविधतायो आसात, जितले लोक आसात तितल्योच संदीय आसात. आमी आमचे उत्सुकतायेचो आवाठ खूब व्हड करपाची गरज आसा, ताचो विस्तार करपाची गरज आसा. आनी हे खातीर गरज आसा ती म्हळ्यार 10वेच्या वर्गांत 12वेच्या वर्गांत लेगीत तुमी तुमच्या भोंवतणची जीण ऑब्जर्व करूंक शिकात. तुमच्या भोंवतणी इतले सगळे प्रोफेशन्स आसात, नेचर ऑफ जॉब्स आसात आनी बदलतले नेचर ऑफ जॉब्स आसात. स्वताक ट्रेन करात, तुमची स्कील वाडयात आनी ताचो लाव घेयात. करियर वेंचपांत एक पक्ष होय आसा, तो म्हळ्यार खुबशे लोक जिणेंत इझी रुटाचे सोदत आसतात. खूब बेगीन वाह मेळोवची, अर्थीक नदरेन व्हड स्टेटस जावचो, ही इत्साच जिणेंत केन्ना ना केन्नाय, दर फावटी न्हय पूण केन्ना केन्नाय काळखाची सुरवात करपाचें कारण थारता. मागीर ही अवस्था अशी जाता जातूंत सपनां पळोवप मातशें बरें दिसता, सपनांत शेणपूच बरें दिसता. सपनां पळोवप बरी गजाल, पूण सपनां घेवनूच बसून रावप आनी सपना खातीर न्हिदून रावप हें तर सारकें न्हय. सपनांच्याय फुडें वचून आपणाली सपनां मेळोवपाचो संकल्प करप हें खूब म्हत्वाचें. तुमी येवजूंक जाय तुमचें खंयचें अशें सपन आसा जाका तुमी तुमच्या जिविताचो संकल्प करूंक सोदतले. जो तुमी हो संकल्प करतले तुमकां फुडलो मार्ग लेगीत तितलोच स्पश्ट दिसूंक लागतलो. माननीय प्रधानमंत्रीजी, प्रणाम. माफ करात, म्हजो प्रस्न परीक्षेचेर आदारीत ना, तर उपकार करून ह्या प्रस्नाचेर हांसूं नाकात. हालींचीं भुरगीं प्रॉपर तरेन खाण खावंक सोदिनात. सगलो वेळ चिप्स, चॉकलेट आनी जंकांत तांचें लक्ष आसता. आमी हे विशीं कितें करूंक जाय तें तुमी उपकार करून सांगचें. हेच तरेचे आनीक कांय प्रस्न म्हजे लागीं आसात आनी हे नरेंद्र मोदी ॲपाचेर छत्तीसगड रायपूरच्यान सुनीता पॉल हांणी बरयलां. सर, आमचीं भुरगीं आमी जे टिफीन दितात तो पदार्थ ती खायनात. उपकार करून ह्या मुद्द्याचेर आमकां मार्गदर्शन करचें. म्हाका समजना हे सगळे प्रस्न आयकून हांव मुमुरक्यांनी हांसूं वा व्हडान हांसूं. जर ह्या मुद्द्याचेर आमी मनोवैज्ञानीक तरेन फुडें गेले जाल्यार एखादलें हाजें समाधान सोंपें जातलें. आमची जी ट्रेडिशनल खावपाचे पदार्थ आसात, मनोवैज्ञानीक तरेन ताचे विशीं आमी सहजतायेन गौरवाचो भाव निर्माण करचो. ताचें जें खाशेलपण आसा ताची गजाल करची. खाण शिजोवपाची आमची जी प्रक्रिया आसा, किचनांतल्यो ज्यो एक्टिविटीज आसात त्यो घरांतल्या हेर वांगड्यांक खबर आसूंक जाय. कितले कश्ट केल्या उपरांत जेवण तयार जाता. भुरग्यां मुखारूय ह्यो सगळ्यो गजाली चर्चेंत हाडूंक जाय. कशें जेवण शिजता, कितलो वेळ लागता, कितले इन्ग्रेडियंट्स आसात तांकां जाणवतलें. निमाणें कितल्या कश्टाचें काम आसता आनी तेन्नाच म्हजें ताट भरता. दुसरें, आमच्या सगळ्या घरांनी जे फॅमिली डॉक्टर आसात ते डॉक्टर एके तरेन इश्ट आसतात. जेन्ना केन्नाय ते घरा येतात तेन्ना तांचें म्हणणें पुराय कुटुंबान आयकुचें. कसले तरेच्या जेवणाक म्हत्व आसा, न्युट्रियंट्स खंयच्यान मेळटात, कितें खावंक जाय ते सांगूंक शकतात. तुमच्या घरांत कसले प्रॉब्लेम हेरिडिटरी आसात आनी तांचे पासून वाचपा खातीर कसलें खाण गरजेचें आसा हाजोय भुरग्यांक फायदो जातलो. तिसरें, तुमी टिचरीक रिक्वेस्ट करूंक शकतात. भुरग्यां विशीं तुमकां कसलो त्रास आसा, चड करून खाणा विशीं टिचरीक समजायात, टिचरीक विस्वासान घेयात. तुमी पळयात, टिचर व्हड कुशळटायेन काणी सांगता सांगता उलयता उलयता
हासत मजा करीत तांचे तकलेक घालतली. हें कित्याक करूंक जाय तें? आनी टिचरीन सांगिल्ल्याचो भुरग्याचेर वेगळोच परिणाम जाता. आमी काय काय नवे एक्सपेरिमेंट करीत रावंक जाय. हांव अश्यो जायत्यो देखी पळयल्यात जंय कुटुंबात ट्रेडिशनल जेवणूच भुरग्यांक मॉडर्न रुपान दितात. तर ताका लागून भुरग्यां मदीं ताचे विशीं एक स्वाभावीक आकर्शण निर्माण जाता. जावं, हो म्हज्या सिलेबसा भायलो विशय. पूण जावं येता एकादल्यो म्हज्यो कांय गजाली तुमच्या कामाक येतल्यो. दिव्यांका, नमस्कार. दिव्यांका, कितें शिकता? सर, हांव कॉमर्साची विद्यार्थिनी. आनी पुष्कर हांगा रावता? हय सर. तर पुष्कराचे खंयचे पवित्र वस्तीचें वर्णन करतले ताचे विशीं म्हाका कितेंय सांगतले. पुष्कराचें खाशेलपण कितें? पुष्करांत एकूच ब्रह्माचें मंदीर आसा. हय. आनी जो पुष्कर राज आसा तो 68 तिर्थांचो गुरू आसा. बरें. ब्रह्माचो कितें रोल आसा? तांणी पृथ्वी क्रिएट केली. बरें दिव्यांका, तुज्या मनांत कसलो प्रश्न आशिल्लो? म्हजे कांय इश्ट अशे आसात जांची मेमरी एवरेज आसा. ते खंयच्याय विशयाचो कितलोय अभ्यास करूं ते परिक्षेन ताची याद दवरूंक शकनात. सर, खंयचोय विशय याद उरचो हे खातीर तांणी कितें करचें? बरें. तर तुका मेमरीची जडीबुटी जाय? हय सर. पळय दिव्यांका, तुका जर विसरपाची संवय आसा तर हांव म्हणटां तूं म्हाका हो प्रस्न विचारचेंच नाशिल्लें. कारण तूं प्रस्नूच विसरतलें आशिल्लें. तूं सगल्यांत पयलीं तुज्या डिक्शनरींतल्यान हें उतर डिलीट कर. तुजे लागीं याद करपाची शक्ती ना हें तूं येवजूंकूच नाका. जर तुवें स्वता लागीं संबंदीत घडणुकां लागीं पळयलें जाल्यार तुका कळटलें खरेपणी तुका खूब गजाली याद उरतात. जशी तुजी मदर टंग. आवयभास, तुजी मदर टंग तुका कोणें खूब व्याकरणा वांगडा शिकयल्ली न्हय? ना. ना सर. मागीर शाळेंत तुवें शिकिल्ली वा पुस्तकांत? ना, हें सगळें तूं आयकून शिकलें. तर ह्योच त्यो गजाली आसात. मातसो विचार कर. तुका जे पसंत आसा त्यो वस्तू याद दवरपा खातीर तुवें केन्ना यत्न केल्यात? ज्यो गजाली जांचे लागीं तूं पुरायेन संबंदीत जाला, मग्न जाला, त्यो गजाली ज्यो तुजो वांटो जाल्यात, तुज्या विचार प्रवाहाचो वांटो जाल्यात, तांकां तूं केन्नाच विसरूंक शकना. दुसऱ्या उतरांनी सांगपाचें म्हळ्यार त्यो मेमरायज्ड न्हय, खरेपणी त्यो इंटरनलायज्ड जाल्यात. आनी इंटरनलायज्ड करप होच ताचो एक बरो मार्ग आसा. आनी देखून तुका याद करपाचेर भर दिवचे बदला तुवें त्यो जियोवपाचो यत्न करूंक जाय. सहजताय, सरळताय, समग्रताय वांगडा. तुजे लागीं त्यो सगल्यो शक्ती आसा ज्यो खंयच्याय खूब टॅलंटेड व्यक्ती लागीं आसतात. विचार कर, तुजो भाव वा भयणी लागीं जर तुजें झगडें जालें तर तें तुका सामकें याद उरता, तूं तें विसरना. इतले मेरेन त्या वेळार तुज्या भावा भयणीन खंयचे कपडे घाल्ले, तुमी उब्या उब्यांनी झगडटालीं काय धांवन झगडटालीं, हें सगळें याद उरतलें. एक एक वाक्य याद आसतलें. हय सर. म्हळ्यार हाचो एक अर्थ हो आसा, तूं तातूंत फुल्ली इनवॉल्ड आशिल्लें. तूं तो खीण पुराय तरेन जियेतालें. स्पश्ट आसा, गजाली याद उरतल्यो, प्रॉपरली रिकॉल करूंक येतल्यो. ताजे खातीर तूं ज्या खिणांत आसा त्या खिणांतूच रावप आनी तातूंत पुरायेन इनवॉल्व जावप खूब गरजेचें. म्हळ्यार आमी अभ्यास करतात, हातांत पुस्तक आसा आनी मन मात खेळा मळार इश्टिणी वांगडा, इश्टा वांगडा. मागीर मात प्रकरण गडबडटा. फुडें वचून जर तुमचे मदलो कोणूय विद्यार्थी जर सायकॉलॉजी शिकत तर तातूंत मेमरी बाय असोसिएशनाचो कन्सेप्ट विस्तारान समजयतले. तुमी याद करात, शाळेंत सकाळीं एसेंब्लीत राष्ट्रगीत आसता तेन्ना जनगण मन सगळे गायतात. पूण केन्ना तुमी जनगण मन गायतना तुमी राष्ट्रगिता वांगडा देशान ट्रॅव्हल केला? तुमी तांच्या वांगडा जी उतरां येतात त्या उतरां वांगडाच स्वताक विज्युअलायज करूंक शकले काय शकूंक नात? पंजाबाक, गुजराताक, महाराष्ट्राक, बंगालाक राष्ट्रगीत गायतना मनांतल्या मनांत ट्रॅव्हल केला? तुमकां एकदम याद जावंक सुरवात जातली. मनांत विज्युअलायज केल्यार तुमकां बरे तरेन याद उरतलें. हाचो एक फायदो असो जातलो, तुमी ह्या देशा वांगडाय एकाकार जातले. म्हळ्यार इनवॉल्व.
इंटरनलायज, एसोसिएट आनी विज्युअलायज. मेमरी शार्प करूंक ह्या फॉर्म्युल्याचेर तुमी वचूंक शकतात. हांव तुमकां एक देख दितां. तुमच्या लागीं नोटबुक्स आसतात, वेगवेगळ्या विशयांची पुस्तकां आसतात. तुमी जेन्ना घरांतल्यान भायर सरतलीं तेन्ना हें थारावन भायर सरात. बॅगांत ह्या नंबराचेर ह्या विशयाचो नोटबूक आसतलो आनी ह्या नंबराचेर ह्या विशयाचें पुस्तक आसतलें. चवथ्या नंबराचेर आसूं येता, तिसऱ्या नंबराचेर आसूं येता. आनी तुमी जर 3 नंबराचेर हिस्ट्रीचें पुस्तक दवरलां, 5 नंबराचेर भुगोलाचें पुस्तक दवरलां, तर तुमी जेन्ना हिस्ट्रीचें पुस्तक काडूंक वतलीं तेन्ना सामके दोळे बंद करून लेगीत 3 नंबराचें पुस्तक काडटात. पळयात तुमचें कॉन्फिडन्स लेवल कितलें वाडटलें तें. चलात, म्हाका बरें दिसलें. तुमचे लागीं उलोवपाची संद मेळ्ळी आनी राजस्थानाच्या लोकांकूय बी आनी पुष्कराच्या पवित्र जमनीकूय आयज हांगाच्यानूच नमन करात. खूब खूब दिनवास. दिनवास. नमस्ते. नमस्कार सर. हय, सांगात. म्हजो प्रश्न आसा तो म्हळ्यार जेन्ना आमी खंयच्याय प्रश्नाची जाप याद करतात तेन्ना आमकां ती बरे तरेन याद जाता. पूण जेन्ना आमी स्कुलांत बरोवंक सुरवात करतात तर क्वेश्चन पेपर पळोवनूच आमी अचकीत सगळें विसरतात. सर, उपकार करून अशें कित्याक जाता तें सांगात. तुजें नांव कितें? सुहान सहगल. बरें सहगल बाब, तूं खंय शिकता? आल्कॉन इंटरनॅशनल स्कूल. बरें, हो प्रस्न पयलीं कोणाक विचारला? ना सर, विचारूंक ना. मम्मी पप्पाक विचारला? ना सर. टिचरीक विचारिल्लें? ना सर. वा, बरेंच कमालीचो तूं यार. हांवूच मेळ्ळो तुका काय कितें? पूण तुजो हो प्रस्न हांव समजतां. जेन्ना हांवूय तुजे वरी शिकतालो न्हय तेन्ना ही गजाल मनांत आसताली. खबर ना कित्याक याद उरना. पळय, परिक्षा हॉलांत वतना तुवें तुजें मन सामकें शांत करून वचूंक जाय. हांव आतां टीव्ही स्क्रिनाचेर तुका पळयतां. इतलो शांत तुजो चेहरो आसा. इतल्या विस्वासान तूं बसला, मुमुरखो हांसताय बी. ही जी अवस्था आसा न्हय, एग्जामी खातीर वतलो न्हय तेन्नाय अशीच दवर. तूं केन्नाच विसरचो ना. तुजें मन अशांत आसलें, चिंतेस्त आसलें, तूं भियेल्लो आसलो तर हे गजालीची शक्यताय चडांत चड आसतली. आनी ती म्हळ्यार तूं क्वेश्चन पेपर पळयतकीर कांय वेळा खातीर सगळेंच विसरतलो. हाजो सगळ्यांत बरो उपाय होच. तुवें तुजें सगळें टेन्शन परिक्षा हॉला भायर सोडून वचूंक जाय. आनी तुवें हेंवूय येवजूंक जाय. जितली तयारी तुका करपाची आशिल्ली तुवें केल्या. आतां तुजो फोकस प्रस्नांच्यो बऱ्यो जापो दिवपाचेर आसूंक जाय. तुवें हे गजाली विशीं भिवूंक जायना. जर कितेंय नवें आयलें जाल्यार कितें जातलें? कितेंय अशें आयलें जें तुवें शिकूंकूच ना जाल्यार कितें जातलें? आनी हांव सगल्यांक सांगतलों, परिक्षेचो ताण कमी करपा खातीर, टेन्शन घेनासतना परिक्षा दिवपा खातीर जायत्यो एक्टिविटीज, जायते उपाय तुमकां एग्जाम वॉरियर बुकांत दिल्यात. आनी आतांय एग्जाम वॉरियर पुस्तकाचें हांवें एक नवें एडिशन, म्हाका कोरोनांत मातसो वेळ मेळ्ळो तेन्ना हांवें तातूंत थोडो इम्प्रूवमेंट केला. कांय एडिशनूय केला. हे फावट तातूंत भुरग्यां खातीरूच मंत्र नात जाल्यार हांवें पेरंट्सां खातीरूय बरेंच कितें बरयलां. बऱ्योच एक्टिविटीजूय नमो ॲपाचेरूय दिल्यात. तुमी हातूंत पार्टिसिपेट करून तुमच्या इश्टां वांगडा शेअर करूंक शकतात. आनी म्हाका विस्वास आसा थोडो यत्न करात. मनांतल्यान हें वतलें आनी तुमकां नक्कीच फायदो जातलो. आनी तुमच्या वांगडा आनी तुमचे जेन्ना फायदो जातलो तेन्ना तुमी म्हाका बरोवन धाडचें अशी म्हजी इत्सा आसा. एग्जाम वॉरियर वाचून म्हाका चीड बरयात. बरयतले न्हय? हय सर. वा वा, शाबास. थँक्यू सर. धन्यवाद. नमस्ते. म्हजें नांव धारवी बोपट. हांव गुजरात अहमदाबादेंत ग्लोबल मिशन इंटरनॅशनल स्कुलाच्या संस्कारधामाची 11वी कॉमर्साची विद्यार्थिनी. ह्या कोरोना काळांत उद्देग वेपार सरकाराक लेगीत त्रास जाल्यात आसतले. पूण तुमी केन्ना येवजिलां विद्यार्थ्यांक कितें त्रास जाले ते? ह्या संकश्टाक हांव म्हज्या जिवितांत खंयच्या रुपांत याद दवरूं? अशें दिसता आमच्या विद्यार्थ्यांचें एक वर्स अर्थ नाशिल्लें जालां. म्हजे सुवातेर तुमी आशिल्ले जाल्यार कितें करतले आशिल्ले? तुमचें मार्गदर्शन आमकां दिशा दितलें. धन्यवाद. हां धारवी, तुका ल्हान भाव आसा? व्हड भाव, ल्हान भाव आसा? सर, ल्हान भयण आसा.
आसा ल्हान भयण आसा. बरें, ल्हान भयणीक तूं अशेंच तरेन तापयता जशें तूं आतां करतालें? ल्हान भयण आसा सर. ना सर. अशे दोळे वाटारून उलयताले. बरें, साबरमती आश्रम पयलीं केन्ना आयिल्लें? काय आयज पयलेच फावट आयला? फर्स्ट टायम आयला आयज. फर्स्ट टायम आयला. अहमदाबादीत कितलीं वर्सां रावता? 6 वर्सां सर. बरें तर 6 वर्सां रावता. आनी तुका केन्ना इत्सा जाली ना भारताच्या स्वातंत्र्याचें इतलें म्हत्वाचें स्थान हांगा केन्नाय वचूंक जाय? आयज तर तुमी सकाळच्यान आयल्यात आसतलीं. हय सर. तर तुमी आयज कितें पळयलें? सगल्यो वस्तू पळयल्यो? हय सर, पळयल्यो. मनाक शांतिकायेचो अणभव आयलो? हय सर, खूब शांतिकायेचो अणभव आयलो. पळय, वचून तुज्या संस्कार धामांतल्या इश्टांकूय सांग. साबरमती आश्रमान वचूंक जाय न्ही तुज्या घरच्यांकूय आनी मित्रांकूय सांग. साबरमती आश्रमान वचूंक जाय आनी थंयच्या शांतिकायेचो अणभव घेवंक जाय. कांय खीण मोन्यांनी थंय बसूंक जाय. करतले? हय सर. नक्कीच सर. हय सर. बरें. आतां तुज्या प्रस्नाचेर येता. हांव तर एकदम धार्मीक उपदेशूच दिवंक लागिल्लो. पळय, तुजें म्हणणें सामकें खरें. जो मेरेन कोरोनाचो प्रश्न आसा तर हांव तो हे तरेन पळयतां. जी चूक तुवें करूंक नाशिल्ली ताचो परिणाम तुका भोगचो पडटा. ही तुजे खातीर जिणेंतली एक शिकवण आसा. ती म्हळ्यार जिवितांत खूब कितें अचकीत घडटा, अकल्पनीय घडटा आनी ह्या घडणुकांचेर तुमचें कसलेंच नियंत्रण आसना. कोरोनांतूय बी आमी म्हणूंक शकतात भुरग्यांचें तरणाट्यांचें जें लुकसाण जालां तें खूब व्हड आसा. भुरगेपणाक तर एका वर्साचें लुकसाण व्हडले इमारतीचे बुनयादीक रिकामपणा सारकें आसा. हें उणेंपण भरप सोंपें न्हय. स्कूल एज म्हळ्यार हांसप, खेळप, मातयेंत खेळप, माती उबोवप, गीम, शीं, पावस, दर एके गजालीचो आनंद, इश्टां वांगडा, क्लासरुमांत टिचर्सां वांगडा चकाटा मारप, गजाली करप, घरांतली ल्हानशीच घडणूक चारूय वटांनी सांगप, तांचे मदीं रावप, हें सगळें जिणेचे विकास यात्रे खातीर भोव सक्तीचें आसता. ह्या सगळ्या गजालींतल्यान तुमी सहजतायेन कितले शिकूंक शकतात. तुमकांय दिसतलें कोरोना काळाच्या सुरवातीच्या काळाची तुमी याद करतले जाल्यार तुमकां दिसता आसतलें कितलें सगळें मिस केलां. पूण कोरोना काळांत आमी जायतें कितें वगडायलां जाल्यार खूब कितें जोडलांय बी. कोरोना काळाची सगळ्यांत पयली शिकवण हीच, आनी ती म्हळ्यार तुमी जी वस्त ज्या ज्या लोकांक मिस केल्यात तांची तुमचे जिणेंत कितली व्हडली भुमिका आसा हें ह्या कोरोना काळांत चड कळ्ळां. तुमकां ह्या गजालीची जाणविकाय जाल्या. कोणाकूय आमी फॉर ग्रांटेड घेवून जायना. खेळ आसूं, स्कुलांत फिजिकल क्लासीस आसूं, वा मागीर तुमच्या घरा लागीं भाजी विकपी आसूं, कपड्यांक फेर्र मारपी आसूं, लागींच्या बाजारांतले पसरकार, ज्या लोकांक ज्या गजालींक तुमी रुटीन समजल्ले त्यो जेन्ना मिस करतात तेन्ना त्यांच्या सगळ्यांचें म्हत्व आमकां सगळ्यांक कळटा. तुमकांय कळ्ळां. देखून हे दिकेन तुमी सतर्क, जागरूक रावूंक जाय आनी लायफ लाँग हें लेसन याद दवरूंक जाय. कोरोना उपरांतूय ह्या गजालींची उपेक्षा करूंक फावना. थंयच तुमी हेवूय याद दवरूंक जाय जिवीत खऱ्या अर्थान जियोवपा खातीर कितल्या कमी वस्तूंची गरज आसता ती. दुसरें, ह्या एका वर्सान तुमकां खंय ना खंय तरी जाणटा अजाणटा स्वता भितर पळोवपाचो, स्वताक जाणा जावपाची संदूय मेळ्ळ्या आसतली. कोरोना काळांत आनिकूय एक गजाल जाल्या. ती म्हळ्यार आमी कुटुंबांत एकमेकांक चड लागींच्यान समजल्यात. कोरोनान सोशल डिस्टन्सिंगाक असहाय्य केलें, पूण कुटुंबा मदलें इमोशनल बॉन्डिंगूय घटमूट केलें. कोरोना काळान हेंवूय दाखयलां एका संयुक्त कुटुंबाची तांक कितली आसता ती. घरांतल्या भुरग्यांचें जिवीत निर्मणेंत तिचो कितलो रोल आसता तो. म्हजी इत्सा आसा सोशल सायन्सीचे लोक आमच्यो युनिवर्सिटीज हाजेर रिसर्च करचो. कोरोना काळांतल्या फॅमिली लायफाचेर स्टडी करची. कशी ह्या संकश्टाच्या काळाक तोंड दिवंक संयुक्त कुटुंबान समाजाक ताकद दिली हें तास सोदून काडात.
कोरोना आयल्या उपरांत हे जे आयुर्वेदीक काडे, पौष्टीक जेवण, नितळसाण, इम्युनिटी अशे जायते म्हत्वाच्या विशयांचेर आमचें लक्ष गेलां. ह्या सगळ्या खातीर लोकांनी जें जें केलां तें जर पयलीं सावनूच केल्लें जाल्यार एखादले त्रास हाचे परसूय कमी जातले आशिल्ले. पूण बरी गजाल, हे बदल लोकांनी आपणाले जिणेंत सामील केल्यात. आनी हे खातीर हांव हेंच सांगेन, ही भोव व्हड गजाल आनी ती म्हळ्यार घरांतलीं भुरगीं अशा गंभीर तासांचे विचार करतात, उलयतात. धन्यवाद बेटा, धन्यवाद. मानादीक प्रधानमंत्री, हांव क्रिस्टी सायकिया केंद्रीय विद्यालय IIT गुवाहाटींत 10वे वर्गाची विद्यार्थिनी आनी आसाम वासियांचे वतीन तुमकां प्रणाम. सर, नवे पिळगेंतल्या एका भुरग्याच्या वरी आमी आमचे पेरंट्स आनी आमचे मदले जनरेशन गॅप सदां खातीर कमी करूंक सोदतात. प्रायम मिनिस्टर सर, आमी हें कशे तरेन करूंक शकतात? उपकार करून मार्गदर्शन करात. कितें नांव सांगलें तुवें? सर, क्रिस्टी सायकिया. इतली बरी हिंदी कशी उलयता तूं? धन्यवाद सर. चलात, तुजो प्रस्न खूपच बरो आसा. एक विद्यार्थी म्हूण तुवें जो प्रस्न विचारला ताचे खातीर हांव तुजी खूब तुस्त करतां. तूं ह्या मुद्द्या विशीं कितलें संवेदनशील आसा हें तुजो प्रस्न सांगता. तूं फकत हो प्रस्न समजताच अशें न्हय, जाल्यार 2 पिळग्यां मदले जनरेशन गॅप कमी जावचे हाचे खातीरूय यत्न करता. पूण म्हाका पेरंट्सां लागीं हे विशीं उलोवंक जाय. एक गजाल जी पेरंट्सांक डिसायड करूंक जाय ती म्हळ्यार ते म्हातारपणा वट्यां वचूंक सोदतात काय आपणाली पिराय उणें करूंक सोदतात. आनी तूंय बेटा, तुज्या मम्मी पप्पाक हो प्रस्न मुजरत विचार. जर पेरंट्स म्हातारपणा वटेन वचूंक सोदतात तर दुबाव नासतना आपणाल्या भुरग्यां वांगडा डिस्टन्स दवरात, गॅप वाडयत रावात. जर तुमकां नवजिवना कडेन वचपाचें आसा, आपणाली पिराय उणी करपाची आसा, युवा जावन रावचें आसा, जाल्यार तुमी तुमच्या भुरग्यां वांगडा गॅप कमी करात, क्लोजनेस वाडयात. हें तुमच्या फायद्याचें आसा. तुमी याद करात, जेन्ना तुमचें भुरगें 1 वर्साचे पिरायेचें आशिल्लें तेन्ना तुमी ताचे लागीं कशें उलयताले? तेन्ना तुमी ताका हांसोवपा खातीर कसले कसले आवाज काडटाले? तुमी तुमच्या चेहऱ्याचेर तरेतरेची एक्सप्रेशन्स हाडून कशे ताचे लागीं उलयताले? अशें करतना तुमी केन्ना येवजिल्लें? कोणीय पळयल्यार तो कितें म्हणटलो? केन्ना तुमी येवजिल्लें? लोक तुमकां अशें करतना पळयल्यार अशें म्हणटले, हो कसली तोंडां करता, कसले आवाज काडटा? केन्ना तुमी त्या वेळार येवजिल्लें? तुमच्या भुरग्याच्या मनांत कितें चलता आसतलें? तुमकां त्या वेळार खोस भोगली, देखून तुमी तें केलें. तुमी कोणाचीच पर्वा केली ना. म्हळ्यार तुमी सगळें सोडून स्वता भुरगे जाले. भुरग्याक खेळोवपा खातीर तुमी स्वताय खेळणे जाले आनी भुरग्यांच्या खेळण्या लागीं तितलेच आवडीन खेळ्ळे. केन्ना तुमी घोडो जाले, केन्ना भुरग्याक फाटीर मारून चल्ल्यात आसतले, केन्ना भुजार बसोवन घरभर भोंवल्यात आसतले, केन्नाय 4 पांय करून चल्ल्यात आसतले. भुरगे रडले जाल्यार तुमीय अडेचे रडल्यात आसतले. तेन्ना तुमकां कसलोच फरक पडनाशिल्लो. कोणेंय पळयल्यार कितें म्हणटलो, घरांतले हेर लोक कितें म्हणटले, समाज कितें म्हणटलो, इश्ट कितें म्हणटले, कितेंच येवजिल्लें ना. कितें केन्ना येवजिल्लें? तुमी ताचो आनंद घेताले. आनी अशे भुरग्यांच्या 5-6 वर्सां मेरेन चलत आसता. जशे भुरगे मातशे व्हड जाले मागीर एका लेवलाचेर मेंटॅलिटी अशी जाता, आवय बापूय भुरग्यांक डॉमिनेट करूंक सोदतात. अचकीत जे इश्ट आशिल्ले ते इश्ट उरनासतना भुरग्याचे इन्स्ट्रक्टर जातात आनी केन्ना केन्नाय तर इन्स्पेक्टरूय जातात. वांगड्यानो, भुरगो जेन्ना भायल्या संवसारांत पावल दवरता तेन्ना खुबश्यो गजाली ऑब्जर्व करता. घरांत जें पळयिल्लें ताचे परस थोडें चड मातशें वेगळें काय वेगळें तो पळोवंक लागता. त्या वेळार तुमची ही जागरूक जापसालदारकी आसा त्या नव्या वातावरणांत तुमचो भुरगो आनीक चड फळचो, फुलचो. आनी ताजी उत्तम तरा म्हळ्यार तुमी ताच्या मना लागीं संबंदीत जावचे, ताच्या मनानूच करचें आनी ताचे दरेके गजाली लागीं इमोशनली एटॅच जावन त्यो आयकुच्यो. अशें न्हय फोन करता आनी तो उलयता. सामकें ताचे लागीं संबंदीत जायात. तुमकां जें पसंत ना, जर तें काम तुमचो भुरगो करून आयला जाल्यार ताका तापोव नाकात, आडाव नाकात. फकत आयकत रावात. आयकतना ताका दिसूंक जाय
तुमी ताचो कितलो मोग करतात ते. हय, पूण जी गजाल बरी न्हय ती मनात रेजिस्टर करून दवरात आनी हें ग्रोईंग एजीच्या भुरग्यां खातीर करप भोव गरजेचें आसता. तुमी जितलें शक्य आसा ताचें म्हणणें आयकात, ताची गजाल समजात. तुमी इन्स्ट्रक्टर जावन ताका सकाळच्यान सांज मेरेन कितें करूंक जाय हें समजावं नाकात. परते परते विचारूं नाकात. हांवें कितें सांगिल्लें, कितें कितें केल्लें. फकत तुमचे दोळे उक्ते दवरात, कान उक्ते दवरात, ताचेर लक्ष दवरात. तातूंत सुदारपा सारक्यो गजाली तुमी रजिस्टर केल्यात, ज्यो तुमकां सारक्यो दिसल्यो नात त्यो सारक्यो करपा खातीर खूब विचार करून एक एनवायरमेंट क्रिएट करात. म्हणटकीच ताका स्वताकूच दिसतलें तो खंय चूक करता तें. जेन्ना आवय बापूय भुरग्या वांगडा ताच्या पिरायेचे जावन संबंदीत जातात तेन्ना कसलोच इशू जायना. जशें भुरगो कसलेंय नवें गीत आयकता, कसलेंय नवें संगीत आयकून आनंद घेता, तर तुमी ताच्या वांगडा त्या आनंदान सामील जावपाचो यत्न करात. तुमी ताका अशें म्हणूं नाकात, 30 वर्सां पयलीं आमच्या काळांत जे गीत आशिल्ले ते आमी वाजयतले. ना, अशें करूं नाकात. जें गीत ताका पसंत आसा ताचे लागीं संबंद सादात, ताजो आनंद घेयात न्हय. हें समजुपाचो यत्न तरी करात. अशें कितें आसा त्या गितांत जें तुमच्या भुरग्याक आवडटा. पूण जाता कितें, आमी पळयतात जुस्त त्याच वेळार कांय आवय बापूय सांगूंक लागतात, हें कसलें बेकार गीत आयकता रे, खरें संगीत तर आमच्या काळांत आसतालें. आतां जें जाता तो फक्त बोळ आसता. जाता कितें, भुरगो येवन तुमकां कसलीय गजाल सांगता. तो सांगता आज शाळेंत आपणें हें केलें, जाल्यार तुमी तुमचीच काणी घेवन तर बसनात न्हय, की आरे हें तर अशेंच, तातूंत कितें आसा, कसली नवी गजाल आसा, हें तर तशेंच आसा. आपणाल्या भुरग्या वांगडा ताच्या जनरेशनाच्या गजालींत तितलीच रूच दाखयात. तुमी ताचे खोशयेंत सामील जायात. तेन्ना तुमी पळयतले जनरेशन गॅप कशें सोंपता तें. आनी एखादली जी गजाल तुमी सांगूंक सोदताले ती ताका समजतली. आनी देखून जनरेशन गॅप उणें करपा खातीर भुरग्यांनी आनी जाणट्यांनी एकमेकांक समजुचें पडटलें. उक्त्या मनान गजाली करच्यो पडटल्यो, उक्तेपणी उलोवचें पडटलें, समजुचें पडटलें, आयकुचें पडटलें. आनी मागीर स्वताक बदलपाची तयारेर दवरची पडटली. चलात, आसामांतल्यान इतलो बरो प्रस्न म्हाका मेळ्ळो. जाप मातशी चड लांबूच दिली, पूण म्हाका बरें दिसलें. खूब खूब दिनवास बेटा. दिनवास सर. नमस्ते सर. नमस्ते. हांव श्रेयन रॉय, 10वी येतेंतलो. हांव सेंट्रल मॉडेल स्कूल, बरकापूर, कोलकातात शिकता. सर, एग्जामीच्या काळांत एग्जामी परसूय एग्जामी उपरांत कितें जातलें हाजो आमकां चड भंय दिसता. आमचो रिजल्ट बरो आयलो ना जाल्यार कितें जातलें? एग्जामीन अपेशी जावप हें आमच्या जिवितांत अपेशी जाल्ले वरी आसा. आरे यार, अशें कितें येवजिता? जर तुवें एग्जाम वॉरियर पुस्तक वाचिल्लें जाल्यार ह्या सगळ्या प्रस्नांच्यो जापो तूं स्वताच लोकांक दितलो आशिल्लो. पूण तुजो प्रस्न म्हत्वाचो. आनी एकादले अशे प्रस्न परते परते येतलेय बी. आनी परती परती जाप दिवचीय पडटली. एक फावट सांगून जावचें ना. आनी हांव ही गजाल पुराय उक्त्या मनान करूंक सोदतां. ती म्हळ्यार दुर्भाग्यान शिक्षणाच्या क्षेत्रांत आनी कुटुंबीक जिणेंत विचार करपाचो आवाठ इतलो ल्हान जाला. परिक्षेत तुमकां जे मार्क मेळ्ळे ते तुमच्या योग्यतायेची कसवटणी जावंक शकना. भारतांतूच न्हय, संवसारांत लेगीत अशे जायते यशस्वी लोक दिसतले जे क्लासींत नंबरांत व्हडले बरे नाशिल्ले, पूण आयज ते आपणाल्या फिल्डांत सर्वश्रेश्ठ आसात. ही परिक्षा फकत एक पेणे आसा. हे परिक्षेंत उणे मार्क मेळपाचो अर्थ तुमच्या जिवितांत खूब व्हडलें लुकसाण जालें असो जावंक फावना. हय, फुडारात तुमी जी एके गजाली पासून वाचूंक जाय तेजे विशीं हांव तुमकां मुजरत सांगतलो. समाजांत ही एक नवे तरेची वायट रीत येता, जिका आमी डेस्टिनेशन फिवर म्हणूं येता. म्हळ्यार दुसरो एकलो जर खंयच्याय एका डेस्टिनेशनाचेर आसा जाल्यार ताका पळोवन आपणालें डायरेक्शन थारावप. तुमचो कोणूय सोयरो खंयूय वचून यशस्वी जालो, तुमकां दिसता थंय वचून तुमी यशस्वी जातले. कोणूय अपेशी जालो जाल्यार तुमकां दिसता आपुणूय त्या फिल्डान गेल्यार अपेशी जातलो. आमकां दिसता तो स्टुडंट हे दिशेन गेलो, ह्या क्षेत्रांत गेलो, हें जालो, त्या क्षेत्रांत ताणें नांव जोडलें तर आपुणूय तेंच करतलो. तेन्नाच आमचें जिवीत यशस्वी जातलें. ही विचारसरणी सारकी न्हय इश्टानो.
हेच विचारसरणीचो परिणाम म्हळ्यार जायते स्टुडंट्स इतल्या तणावान जीण जियेतात. तुम्ही जे शिकतात ते तुमच्या जिविताचे यश आणि अपेसाची तितलीच एक कसवटणी थारूंक शकना. तुम्ही जे जिवितान करतले ते तुमचे यश आणि अपेस थारायतले. लोकांचे प्रेशर, सोसायटीचे प्रेशर, आवय बापायचे प्रेशर ह्या सगळ्यांतल्यान भायर सरात. कांय फावटी आमकां पोटेन्शियल जाणा जावपा खातीर मैदानान देंवचेंच पडटा. म्हाका दिसता तुका तुजी जाप मेळ्ळ्या आसतली. वांगड्यानो, म्हाका खूब बरें दिसलें तुमच्या लागीं व्हर्च्युअली मेळपाची संद म्हाका मेळ्ळी. हांव तुमकां खूब खूब दिनवास दितां. खऱ्यांनीच म्हाका खूब खोस भोगली. तुमच्या सगळ्या लागीं उलोवप म्हजे खातीरूय एक उर्बे परस कमी जायना, आनंदा परस उणें न्हय. म्हाका दिसता तुमकां सगळ्यांकूय नक्कीच तातूंतल्यो कांय ना कांय गजाली कामाक येतल्यो. हांवें जें सांगलां ताचेरूच चलूंक जाय हें जरुरी न्हय. येवजयात, तुमचे तरेन येवजयात. वांगड्यानो, आयज हांव तुमकां एक व्हड एग्जामी खातीर तयार करूंक सोदतां. ही एक व्हड एग्जाम आसा जातूंत आमी 100% मार्क घेवन पास जावंकूच जाय. आनी ती म्हळ्यार आमच्या भारताक आत्मनिर्भर करप. ती म्हळ्यार व्होकल फॉर लोकल हो जिणेचो मंत्र करप. म्हजो एक आग्रो आसा, जेन्ना तुमची बोर्ड परीक्षा सोंपतली तेन्ना घरांतल्या वांगडा मेळून एक लिस्ट करात. सकाळच्यान राती मेरेन तुमी ज्यो ज्यो वस्तू वापरतात तातूंतल्यो कितल्यो वस्तू विदेशी भुंयेर जाल्यात आनी कितल्यो वस्तू भारत मातेच्या मातयेचो सुगंध आसात. कितल्यो वस्तू खंयच्याय देशवाशाच्या कश्टांतल्यान घडल्यात. हाजे भायर एग्जामी उपरांत एक टास्क तुमकां दिवंक सोदता. तुमकां सगळ्यांक खबर आसा आमचो देश स्वातंत्र्याच्या 75व्या वर्साच्या निमतान स्वातंत्र्याचो अमृत महोत्सव मनयता. अमृत महोत्सवांत आमच्या स्वातंत्र्य सैनिकां विशीं तुमी सगळ्यांनी जाणा जावचें. स्वातंत्र्याच्या लढाये विशीं जाणा जावचें. हे खातीर देशान एक अभियान सुरू केलां. तुमी ह्या अभियाना लागीं संबंदीत जावंक जाय. तुमी तुमच्या राज्यांत स्वातंत्र्याच्या लढाये कडेन संबंदीत 75 घडणुको सोदून काडात. त्यो खंयचेय व्यक्ती लागीं संबंदीत आसूं येतात. ह्यो घडणुको तुमी तुमच्या आवय भाशेंत विस्तारान बरयात. हाचे भायर हिंदी इंग्लिशींत बरोवपाक जमलें जाल्यारूय बरें जातलें. तुमी हाका वर्सभराचो प्रोजेक्ट करात आनी डिजिटल तरेन तो कसो करचो हाचे खातीर तुमच्या टिचरांचेय गायडन्स घेयात. तुमी तुमच्या टिचर्सां लागीं उलयात, तुमच्या पेरंट्सां लागीं उलयात, आजो आजे हांचे कडेन उलयात. तुमी कितें करूंक शकतात ताचेर चर्चा करात. वांगड्यानो, गुरुदेव रविंद्रनाथ टागोर हांणी बरयलां, हांवें सपन पळयलां जीवन हो आनंद. हांव जागलो आनी पळयलें जीवन ही सेवा. हांवें सेवा केली आनी पळयलें सेवेतूच आनंद आसा. तुमी स्वताय पळयात, जेन्ना आमच्यो इत्सा, आमची मोख देशाची सेवा करपाक संबंदीत जातात तेन्ना आमी करोडांनी जिवनां लागीं संबंदीत जातात. देखून व्हड सपनां दवरूंक जाय, देशा खातीर येवजूंक जाय. म्हाका पुरायेन भरवंसो आसा तुमी ही एग्जाम भोव बऱ्या मार्कांनी पास जातले. ताचे उपरांतचे जिणेंत खूब फुडें वतले. देखून खूब शिकात, खूब खेळात, खूब मस्ती करात. रिजल्टा उपरांत म्हाका तुमचो संदेशूय मुजरत धाडात. हांव वाट पळयतलों. ह्याच शुभेच्छा वांगडा सगळ्या म्हज्या युवा वांगड्यांक, ल्हान ल्हान इश्टांक खूब खूब दिनवास, खूब खूब शुभेच्छा.